मायमगाचं योकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. वेचणुकेत ईव्हीएम नाका बॅलेट पेपर वापरात. गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएमाची सयांची मोहीम. लाखावयर सयो करून वेचणूक आयुक्तांक भेटयतले निवेदन. पुलिसांनी काय आंदोलकांक केले अटक. एकल्याक मारपेट. आंदोलकांनी घडणुकेचो केलो निषेध. मुरगावा कोळशाक घेऊन नगरसेवकांनी आमदारांमदी गैर. संकल्प आमोणकारा बरोबर वचपाचे ना नगरसेवकांक. तो खंय पळयता स्वताचोच फायदो. पळयात कोळशान काळे केल्ले वास्कोचे राजकारण. बर्थडे दिवचले लिंगेश्वर कॉलनीतल्या पिराची कोण जाल्या मेळी. धार्मिक कार्य करतात ह्या उदकाचो वापर. नव्या बायपासाक लागून जाला प्रदूषण, सांगतात थळावे. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएम ह्या पंगडान 1 लाख सयो आशिल्ले निवेदन आयज गोंय राज्य वेचणूक आयुक्ताक भेटयले. येता ते वेचणुकेत ईव्हीएमाचो वापर नाका, बॅलेट पेपरच वापरात तांणी मागला. मजगती पुलिसांनी मोर्चा आडयलो. त्या वेळार दिल्लीच्यान आयिल्ल्या एका एक्टिव्हिस्टाक मारबडय करपाचोय यत्न जालो. आंदोलकांनी हे घडणुकेचो निषेध केला. मैं इसका कोर मेंबर हूँ, फाउंडर हूँ इसका। मेरे साथ ऐसे और बिना यूनिफॉर्म का है, आरएसएस का गुंडा है, बिना यूनिफॉर्म का। वो पुलिस है? मुझे नहीं पता कौन है पुलिस, आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा है। गुंडा है, मैं तो बोला गुंडा है वो। तो आपके गोवा में ऐसे होता है क्या? तो आपका ये पूरा बटन फाड़ा है। ये देखो, ये मैं सिविल है, सिविल है। ये देखो, ये देखो, ये मेरा शर्ट फाड़ा है। ये किसने फाड़ा शर्ट आपका भाई? फिजिकल असॉल्ट किया है। शर्ट किसने फाड़ा आपका? ये आरएसएस के गुंडा ने फाड़ा। पुलिस के साथ आया था, वो पुलिस के साथ। क्या ड्रेस पहना था ये पुलिस का? सिविल कोई टी शर्ट पहना हुआ है, जींस पैंट पहना हुआ है। सो क्यों फाड़ा है? क्यों पकड़ा उसने आपको? मैं लोकतांत्रिक आवाज ईवीएम हटाने का आवाज उठाने के लिए आया था दिल्ली से। He assault on my dignity. He assault to the dignity of the Indian citizen. See, we have citizens' right, okay? It is our right to protest. No one can stop us. And we had a peaceful rally, peaceful meeting and peaceful protest. What nonsense is this? And that man is without his uniform. We may be CID, FID, whatever, but he has no right to do this. What is this? लोकशाही मतांचेर चलता. भारतात अजून तरी लोकांक मतांचो हक्क आसा. मतदान करपाची प्रक्रिया काळाप्रमाण बदलत चल्ल्या. आपलो प्रतिनिधी वेचपाची प्रक्रिया कागदां वचून डिजिटलायज जाल्या. पूण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनरी मतदारांक फटयता अशी भावना देशभर तयार जाल्या. ताची प्रात्यक्षिकांय तज्ञ दाखोवपाक लागल्यात. दिल्ली जंतर मंतराचेर आंदोलन चालूच आसा. आता गोंयांतय मोहिमेन वेग घेतला. ईव्हीएम हटाव, देश बचाव. पुलिसांनी आडयले, पूण शेवटाक आंदोलक वेचणूक आयुक्ताक वचून मेळ्ळेच. आम्ही आयिल्ले हांगासर फक्त मेमोरंडम दिवपाक सगळे मार्च केल्ले आणि 1000 लोक म्हणजे 1 लाख लोकांनी सिग्नेचर केल्ली आसा. किंवा आम्ही रिप्रेझेंटेशन दिवपाक येयले आमकां स्टॉप केले. आणि थंय लोकांक थंयसर दुसरो कोण सिव्हिलियन आयलो व्हाईट कलरचो. म्हाका डावट आसा हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान ताका हांगासर फायट करपा लागून धाडलेलो आणि त्यांनी घडले आणि तेंच्यांनी पुलिशेन घातले. आणि शॉर्ट बीन आमच्या कार्यकर्त्यांचे पिनून उडयला. लेडीज पुलीस नाशिल्ली कोणूच. म्हणजे आमच्या बायला जे आपण ते दादले पुलिसांनी हँडल केला. व्हेरी शेम. आता आम्ही इलेक्शन कमिशनाकडे वयता. आता आमकां 5 वी आर गोईंग ऑप्शन दिला तेका इलेक्शन कमिशन हांगा वचून आनी इतले पुलीस प्रोटेक्शन आहा तेका इजिली येवपा जाता. पूण इतले इट इज व्हेरी सॅड अंडर व्हिच लॉ द पुलिस इज ऑब्जेक्टिंग आज टू मार्च फ्रॉम मार्चिंग टू इलेक्शन कमिशन. खंयचो कायदो, खंयची ऑर्डर सांगा आमकां, दाखया. ऑफिसर जो हैं गोवा के, उनके यहाँ जाएंगे. अपना जो रिप्रेजेंटेशन है, अपना जो ज्ञापन है वो देने के लिए, जो ज्ञापन राष्ट्रपति को एड्रेस. सो थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन ऑफिसर गोवा, उनके माध्यम से हम अपना ज्ञापन वहाँ देंगे. सो हम लोग वहीं से चल के आए हैं. पुलिस ने बार बार रोका है हमें, जबकि पुलिस के पास में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कुछ भी नहीं उनके पास में. और कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो एक आम नागरिक को, देश के नागरिक को बीच में बेवजह रोके, जो एक पब्लिक सर्वेंट से ही मिलने जा रहा है. जो इलेक्शन ऑफिसर है, इज ए पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक मीन्स जनता का नौकर है वो, और कुछ नहीं है. लोकांनी वेचणूक आयुक्ताची भेट घेतली.
पुलिसांमधल्या एकल्यान दिल्लीच्यान आयिल्ल्या एक्टिविस्टाचेर हल्लो केल्लो अशी कागाळी तांणी आयुक्ता कडेन केली. कागाळ नोंदयात, कारवाय करता अशें खंय आयुक्तान तांकां सांगलां. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आपका ये जो ज्ञापन है बाकायदा राष्ट्रपति को पहुंचाएंगे, जो भी इसके लिए जो भी किया जा सकता हम लोग करेंगे. तो बहुत अच्छा उनका एटीट्यूड है, सब कुछ ठीक है. अब मैं आखिर में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पुलिस के जितने भी साथी हैं, गोवा पुलिस के जितने भी साथी हैं, इंक्लूडिंग आई थिंक डीसीपी भी साथ में है, शायद डीसीपी हैं और एसीपी हैं और जो इंस्पेक्टर भी हैं मिस्टर विजय हैं और साथ में आप मिस्टर संकेत और जितने भी पुलिस के कांस्टेबल साथी हैं, सब लोग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी संगीता ओली. मुरगांव वाठारात कोळशाक लागून जावपी त्रास चालूच आसात. थळाव्यांक कोळसो पिडपाक लागला. आमदारान नगरसेवकांचेर फटीचे आरोप लायल्यात खंय. नगरसेवकांक संकल्प आमोणकार बरोबर वचपाचे ना, कित्याक तर तो स्वताचो फायदो पळयता. देखून कोळशाचो प्रश्न थंयच उरला. पळयात आरोप प्रत्यारोपांचो घुसपागोंदळ हिरू महालेच्या रिपोर्टांतल्यान. कोळसो प्रदूषणाचेर मुरमुगांव तालुक्यात फाटली जायती वर्सां हांगा बोवाळ चालू आसा आनी लोक मागतात की खंय तरी कोळसोचें प्रदूषण आहा तें कमी जावचें या बंद जावचें. पूण सद्या मुरमुगांव तालुक्यात जे इशू चालू आहा, हो जो कोळसो प्रदूषण आहा एक खंय तरी सायडीकूच उरलेलो आसा आनी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर आनी जे बाकीचे उरलेले 8 कावन्सिलर जे मुरमुगांव जुरिडिक्शनान आहात हेंच्या मदीं खंय तरी वाद चालू आसा. दोगूय जाण आपल्या वाटेन एक लढाई चालू आसा. खंय तरी जे कावन्सिलर आहात ते म्हणटात की आमी संकल्प जे आमदार आहा तेंच्या वांगडा वयचे ना, कित्याक की तो खंय तरी तो बेनिफीट घेतलो आनी हेच खातीर ह्या मुरगांव तालुक्याचो कोळशाचो प्रश्न एक सायडीकूच उरलेलो आसा. पळयात कावन्सिलरांनी कितें सांगलें एक्झॅक्टली. जे एमएलएन तांकां रिएक्शन दिल्लें तेचेरूच आयज ह्या कावन्सिलर रिएक्शन दिल्लें आसा आनी कितें प्रत्युत्तर दिल्लें आसा. हांव सांगता तुमकां इशू खंयच्यान स्टार्ट जालो. जेन्ना आमची कावन्सील मिटींग आसली तेन्ना एओबीचेर हांव ते इशू उलयलो, कित्याक हांव त्या भागांत रावता. वार्ड नंबर 5 मोस्ट एफेक्टेड, कित्याक आमकां सगळे क्लोज बाय येता आनी कशे पोल्युशन प्रत्येकाच्या घरांत कशे जेवणान कशे उदकान वयता तें म्हाका खबर आहा आनी लोक पर्सनली म्हाका येवन सांगता. सो एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांवें हो क्वेश्चन रेज केलो कावन्सील हितून आनी हांव जेन्ना रेज करना हांवें बऱ्या प्रमाणे बरो एक्सप्लेन केलो आमच्या चीफ ऑफिसराक आनी आमचे चेअरपर्सनाक आनी म्हाका बाकीचे कलीग कावन्सिल तितकोच सपोर्ट दिलो. हे जेन्ना जातना नेक्स्ट 2 दिसान एमएलए कितें वायट दिसलें खबर ना, तेणे एक मिडियान एक प्रेस दिली आनी प्रेस दिले की 8 कावन्सिलर आपल्या वांगडा येवपाचे कोलाचेर डिस्कशन करूंक. सपोज ते येना जाल्यार आपण समजत ते बेश्टे टायमपास म्हणून तांकां लोकांचे पडना. जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना बाकीचे तांकां सांगलें अरे अशें आमकां बियाला प्रत्येकाक कळ्ळें. सो आमी डिसायड आमकां लोकांचे पडला म्हणून आमी एमपी चेअरमॅनाची ऑफिशियली अपॉइंटमेंट घेतलो आनी तेजे कडेन गेले. तेजे कडेन कितें कितें डिस्कशन जालां आतां कुणाली बाईन तुमकां ऑलरेडी सांगलेला. पण हेजे एमएलए जेन्ना आपली प्रेस नेक्स्ट बायट दिली तेन्ना तो सांगता आमी थंय च्या पिवपाक गेले. अरे बंद कर साहेबा, बंद कर, आमको नाका बंद कर. हांव तो बंद तेका लागून आमी उलयले मिटींग. हांव उलयला की हो उलयतालो एमएलए आतां येयलो तो 2 वर्स पयलीं, 2 वर्स जालीं, 5 वर्स पासून उलयतालो की आपूण कोल बंद केला. हे आपूण हांवें हितून उलयला, आमचे मिटींगे उलयला, कावन्सील मिटींग. आता जेन्ना आमचे हे पॉइंट्स तेणे अश्युरन्स आमकां दिले की आपूण हे सगळे काम करतलो, तेन्ना आमी तांकां सांगले कितें जेन्ना आमी
सगळी म्युनिसिपल काउन्सिलर्स जे आसा पळय तांकां तुमचो जो प्लांट कसो काम करता हे कळपा खातीर आमी सगळीं जाणां तुमकां एक विजीट दितली, जेणे करून आमकां फुल भोंवून तो प्लांट कसो ऑपरेट जाता हे आमच्या सगळ्या काउन्सिलरांक तशेंच चेअरपर्सनांक तशेंच ऑल द स्टेक होल्डर्सांक कळचे आणि आमच्या जनरल पब्लिकाक भायर कळचे म्हणून आमी एक मेमोरेंडम आतां घालपाचीच आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आमोणेच्या शेतांची वेदांता लिमिटेडान वाट लायल्या. प्रदूषणाक लागून लोकांची शेतां काबार जाल्यात. शेतकारांक लुकसाण भरपाई दिवची असो हायकोर्टाचो डेप्युटी कलेक्टराक आदेश आसा. तरी लेगीत शेतकारांक सुक्यार दवरल्यात. तातूंत सरकारी हस्तक्षेपय आसा, काँग्रेसीन आरोप केला. आमोणचे लोक शेतांचेर पोट भरत येयल्यात. थंय वेदांताची कंपनी चलता. कंपनीन भोव प्रदूषण केला. वेळावेळार लोक कागाळी घेवन मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्यान गेले, पूण तांणी कानार केंस ओडले. शेवटाक शेतकार हायकोर्टात गेले. कोर्टान लुकसाण भरपाय दिवपाचो आदेश दिलो खरो, पूण वर्स जावन गेले अजून तांकां ती मेळ्ळी ना. काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास खलप, खेमलो सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंतल्यान सरकाराचो फोग काडलो. पळयात. आयज एक कंपनी आसा वेदांता लिमिटेड, गोंयांत काम करीत आसा आणि ह्या कंपनीन कितलेशो कोर्टाच्यो ऑर्डरी जाल्यो. आमच्या आमोणे गांवांत जे शेतकरी आसात ते त्या जाग्यार जो वेदांताचो पीग आयएन युनिट आसा त्याची तक्रार घेवन गेले की आमचे गावाचे एनवायरमेंट कशे त्या खातीर नश्ट जायत आसा. आणि हायकोर्टा पासून डेप्युटी कलेक्टरा पर्यंत ऑर्डरी जाल्यो की जे सगळे शेतकरी आहात तांकां कॉम्पन्सेशन जावचे. माझे कडेन ऑर्डरची कॉपी आसा 2023 वर्साची 24 जुलै 2023 सगळ्या शेतकऱ्यांची लिस्ट आसा की हांकां कॉम्पन्सेशन मेळोंक जाय. हांची सगळ्यांची शेतां नश्ट जाली वेदांताच्या पोल्युशना खातीर. पण आज पर्यंत एकाय शेतकऱ्याक कसलेच एका रुपयाचे सुद्धा कॉम्पन्सेशन मेळोंक ना. आणि हितून आमचो आरोप आसा की सरकारचो डायरेक्ट इंटरफिरन्स जाता प्रत्येक गोष्टीत. कोर्ट ऑर्डरी काडटा की लोकांचेर अन्याय जाला तर दूर जावचो, पण सरकार इंटरफियर करता आणि लोकांका जे मेळोंक जाय कोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत जे कितें मेळोंक जाय ते मेळना. मोण्या फार्मर्स तेंच्यांनी हायकोर्टाक एक आमी रीट पेटिशन फायल केल्लें. त्या रीट पेटिशना प्रमाणे हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केली की डेप्युटी जो कलेक्टर सर्विचुरी तालुक्याचो आसा तेणी म्हणटा ते फार्मराचे जे कंपनीचे आसा ती केस फायनल करची. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर काडली आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सगळ्या फार्मरांचे लिस्ट घेतले आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान पर स्क्वेअर मिटराक पर इयराक 3 रुपया प्रमाणे सगळ्या फार्मरांक पेड करचे म्हणून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ऑर्डर पास केली. 6-7 महिने केस जाल्ल्या उपरांत 24 जुलयाक 2023 डेप्युटी कलेक्टर बिचोले ऑर्डर पास केली की डबल पेमेंट लोकांक दोन्ही जून आमोण्या 2 हे काडटा पीक काडटा. एक भाजी अळसाणो पीक काडटा आणि एक एग्रीकल्चरचे शेतां हेजे पीक काडटा क्रॉप्साचे. ते दोगांची ऑर्डर पास करून लोकांक पयशे पेड करचे म्हणून 24 जुलै 2023 ऑर्डर पास केली. पण आयज मेरेन अजून कंपनीन अजून लोकांक पेमेंट करूंक ना आणि मामलेदारान तेजे अजून मेरेन कांय एक्शनूय घेवंक ना कित्याक पेमेंट जावना. तेन्ना आमी गव्हर्नमेंट हितून गव्हर्नमेंट इनवॉल्व आसा असो जास्त दिसता. सेकंड गोष्ट जी एग्रीकल्चर जे आमोणे आसा हो आमोणा हो मतदारसंघ खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान येता. मुख्यमंत्र्या मतदारसंघान येता तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तरी ते एक हे करपाची की बाबा तेंचो पेमेंट जावना, पोल्युशन इतलें जाता. हे पोल्युशन जाता, ग्राफायट पडटा, ग्राफायट शायनींग ग्राफायट आसता ते वेदांता कंपनी शायनींग ग्राफायट पडटा तो हेचेर क्रॉप्साचेर झाडांचेर नाल्लाच्या झाडांचेर आणि क्रॉप्सूच जायना, कांयच जायना, सगळे लॉस जाले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर आणि मनीषा जाधव. दिवचले लिंगेश्वर कॉलनीतल्या पिराची कोंड बोड्डे वाठारांतले कोंड सध्या मेळ जाला. लोक ह्या उदकाचो वापर धर्मीक कार्याक करतात. हे सगळे नव्या बायपासाचे काम चालू आशिल्ल्यान जाला अशें थळाव्यांचे म्हणणे. पळया.
दिवचले लिंगेश्वर कॉलनीतल्या पिराची कोंड बोड्डे वाठारात ही कोंड आसा. लोक ह्या कोणीचो वापर धार्मीक विधी खातीर करतात. पूण आता हांगा बायपासाचें काम चालू आशिल्ल्यान उदक बुरशें जाला. उदक साठावन रावला. महाशिवरात्रे आदी ही कोंड निवळ करतले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ले. पूण आता कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. शिवरात्रे आदी ही कोंड निवळ करात अशें थळाव्यांनी सरकाराक गाराणें घातल्यात. आयज आमी लिंगेश्वर कॉलनीन आसा आनी हांगासर लिंगेश्वराचें देवूळ आसा जे स्वयंभू आसा. कितलींशींच वर्सां पयलींच्यान ही हांगासर आसा आनी वर्साच्या वर्सा शिवरात्रेक हांगा लोक खूब भावीक येता. खूब पयसल्यान येता आनी हांगासर आपले कितें अभिशेक आसता कितें त्या दिसा खूब देव कार्य आसता. आनी हें जें उदक तुमी पळयतात पळय हें उदक ते सगळे कार्याक वापरताले. इवन हांगासर ते धुवन रावतात जात्रेचे धुवन रावतात ते बीन हें पिताले उदक. आनी हें एकूच एक काशिमाचें घर आसा हांगासर देखीक ते हेच उदकाचेर डिपेंड आसा. तेंचे सगळें हे उदकाचें जाता. पूण तें उदक बंद जाल्ल्या कारणान हांगासर उदक ते साठवलें आनी ते उदकाचे आतां घाणी पडला तांकां म्हणजे ते यूज करूंक मेळना. तेजो तेंच्यांनी रोडाच्या हितून जर तेंच्यांनी ब्लॉक केला ते काडले मातीन पडला तेंचे कॉन्क्रीट पडला ते काडले जाल्यार ते फ्लो नॅचरल वयतलो आनी सगळ्यांक सुरळीत जातलें. हेका संबंदी हांवें तांकां कंप्लेनूय केल्ली आसा डिपार्टमेंटानूय केल्ली. हायवेच्या डिपार्टमेंटान म्हाका परत लेटर येयलें रिप्लाय की 29 फेब्रुवारी की आपूण ते क्लियर करता म्हणून. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगता आनी ते तुमकां क्लियर करून दिता फ्लो म्हणून. पण आयज 4 तारीख कांय तेंचे कडल्यान जाल्लें ना. आसा तशी स्थिती आसा आनी 4 दिसांचेर शिवरात्र येयला. हेचेर बेगीन हें बेगीन आनी चड टायम काडिनासतना बेगीन करून दिवपाचें जेणे करून म्हज्या भावीक जे लोक हांगा येतले आमच्या देवळाक तांकां कसलो त्रास जावंक जायना. वॉर्ड नंबर खंयचो पडटा? वॉर्ड नंबर खंयचो? 6. आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 आसा पिराच्या कोणीत महादेवाचें देवस्थान हा स्वयंभू थंय उबे आसा. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान कळोवंक सोदता की हांगा जे तळे आसा ते तळे सामके तळे काय न्हंय म्हणजे तळे ते लिंगाची कोण ती लिंगाची कोण म्हटली वयता. थंय लोक हांगा हे स्वयंभू आसल्या पवित्र आसल्या कारणान हांगा लोक न्हाताले हांगा धुवन रावता. आनी ही आयज परिस्थिती पळयलेले हांगा किडे पडलेले आसा. हांगा मलेरिया जाल्लो आसा डेंगू जाल्लेले आसा. आमी हाज्या पयलीं कंप्लेन केल्ली डिपार्टमेंटाक कळयल्ले ते पुलाचें जें काम चालू आसा तेज्या खातीर हे सगळें ब्लॉक जाल्लेले आसा आडवल्लें आहा पाणी आनी ते पाणी सुटना कारणान तुंबलेलें आसा. आमची रिक्वेस्ट आसा की बेग्यांतल्या बेगीन डिपार्टमेंटान कन्सर्न डिपार्टमेंटान हाजे लक्ष घालून सुटावो करचो कित्याक 8 तारखेक महाशिवरात्र आसा. आयज तारखेक 4 दिसां भितर तेंच्यांनी बेग्यांतल्या बेगीन कंप्लीट काम करून क्लियर करचें कित्याक आमी तांकां लेटरां केल्लेलीं आसा. आमकां उतार दिल्ले तेंच्यांनी 29 पर्यंत टोटल क्लियर करता विशय म्हणून. पूण अजून पर्यंत कांय करूंक ना. आमची ह्या ग्रामस्थांची सगळ्यांची लोकांची मागणी आसा की बेगीन येवन क्लियर अदरवायज आमी तांकां कळयता जर तेंच्यांनी जर काम करूंक ना जाल्यार आमकां पुलाचें काम बंद करचें पडटलें आडोवचें पडटलें. म्हणजे आतां हो रस्तो आहा तेजें काम तुमी बंद करतले? हय तांकां आमी ऑलरेडी लेटर केल्लेलें आसा. आमचे कडेन आनीक पर्याय ना. हें जर काम जायना ते आपलें काम चालूच आसा पूण आमचो रोड आसा ते पाण्याची वाट ती तशीच ब्लॉक दवरलेली आसा. तें आजून क्लियर करूंक ना इलाजान आमकां नाल्यार ती एक्शन घेवची पडटली. गोवा 365 खातीर महेश कवेकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नान फादर आग्नेलो YSC पारोडाक हारायलो. 3-0 फरकांनी जैताक आपणे दिले. यूथ वेलफेअर आणि स्पोर्ट्स क्लब आसोळणान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. SAG फुटबॉल खेळामळार जाल्ले प्रेसिडेंट कपान युनायटेड क्लब वेर्नान जैत जोडले. फादर आग्नेलो YSC पारोडाक हार पत्करची पडली. असोळणाचे यूथ वेलफेअर आणि स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या मॅचीन 3-0 अशा गोल फरकांनी हारावन युनायटेड क्लब वेर्नान वस्तादपण मेळयले. क्रूज सिल्वान हजेरी लायिल्ली. पळयात.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. मार्च म्हयनो फुडें वयता तशे गरमेची अपेक्षा दवरूं येता. तापमान सरासरी 31 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. ह्या म्हयन्यात गरमी वाडपाची आशिल्ल्यान लोकांनी भलायकी सांबाळची पडटली. जनावरांची जतनाय घेवची, हवामान विभागाचो सल्लो. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटले. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.